गोंयाक पुण्याच्यान एनजीटीच्या दिल्ली बेंचा कडेन ट्रान्स्फर करपाचे केशीत हायकोर्टा मुखार जीसीझेडएमएन भूमिका स्पश्ट केली. सीझेडएमएनूय सरकारचीच लायन धरल्या. मात मुख्यमंत्री पर्रीकराच्या एकाच कम्युनिकेशनाचो संदर्भ दिवन एमओएफ एक म्हणटा जाल्यार सीझेडएमए दुसरेच. एमओएफान एफिडेव्हिटात म्हणला ते प्रमाण 9 जूनाक केल्ल्या पत्रव्यवहारात गोंयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान गोंय राज्य पुणे बेंचा कडच्यान काडून दिल्ली एनजीटीच्या मूळ बेंचा कडेन ट्रान्स्फर करपाची शिफारस केल्ली आनी मुख्यमंत्र्याच्या शिफारसे वेल्यानूच एमओएफान 11 ऑगस्टाक तशें नोटिफिकेशनूय काडिल्लें. मात मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या एमओएफा कडेन जाल्ल्या ह्या कम्युनिकेशनाचेर जीसीझेडएमए भलतेच सांगता. जीसीझेडएमए म्हणटा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान 9 जूनाच्या आपल्या पत्रव्यवहारात एमओएफाक एनजीटीच्या पुण्यांतल्या गोवा बेंचाक एक तर दिल्ली ना जाल्यार गोंयांतूच ट्रान्स्फर करात म्हूण सांगिल्लें. आनी ते फुडें वचून जीसीझेडएमएन गोवा सरकाराची सद्याची लायन धरल्या. तांकांय पुण्या परस दिल्ली लागीं दिसता. पुणे एनजीटीचो बेंच गोंया खातीर खंय सोयीचो नाशिल्लो. पुणे टू गोवा तितली विमान वेवस्था ना. सरकाराच्या तिजोरेचेर पुणे बेंचाचो आर्थीक ताण जाणवतालो. सरकाराचे पुण्यांत ऑफिशियल गेस्ट हावस वा रावपाची वेवस्था ना. इतल्यान जाल्लें ना. पुण्यांतल्यो एनजीटी केशीच्यो फायली दिल्ली व्हरून हायकोर्टान दिल्ली स्थगिती फाटीं घेवची म्हूण सीझेडएमएची हायकोर्टाक विनवणी. गोंयांत एनजीटीचे सर्कीट बेंच सुरू करतले जाल्यार पणजे सुवात आसा काय म्हूण विचारल्यार सरकार ना म्हूण सांगता. पोन्ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिल्डिंगेंत खंय 2 कोर्ट रूम आसात. पूण ती बिल्डींग रिनोवेट जातकीच खंय वेलो फेलो बिल्डिंगेंतलो कोर्ट थंय शिफ्ट जातले. ताका लागून ते 2 कोर्ट रिते उरचे ना. तशेंच पाट्यावेल्या भाड्याचे स्पेसीस बिल्डिंगेंतूय खंय एनजीटीचे सर्कीट बेंचाक सुवात ना. सरकार आनी सीझेडएमएच्यो जापो आयकून हायकोर्टान केस सोमारा दवरल्या. आतां जाप येवपाची उरल्या ती एनजीटीच्या पुणे बेंचाची. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.